जेजूच्या पावलांनी चलूंक मानियत आग्नेल आमकां एक नामणो हो आसा विशय मानियत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाचो। जेजून आपल्या आपोस्लांक आपयले तेन्ना जेजूच्या आपोस्लांनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकेरीत आपोवणें दिलें। आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या आपोस्लांक आपयले। एकचारान आनी सहभागिलीपणान मानियत आग्नेलान आपलें जिवीत तो जियेलो। गवळी कसो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो। तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानियत आग्नेलान वांटो घेतलो। जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक मानियत आग्नेल आमकां एक नामणो। तर येवया, पिलार येवया। पाद्र आग्नेलाची 9वी आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानियत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया। आवडेता ह्या मिसाची इतेसांवा बरी भलायकी आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता न्यूटन आनी स्नेहा तेलिस पोरबोरी। लग्ना दिसा देवाचे आशीर्वाद मागता फ्रांसीस आनी सोनिया डायस सेंटा क्रूज। दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता
एल्विरा डायस आल्दोना. रोविना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. फ्लाविया रॉड्रिगीस सांकवाळ. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. एडविन गोन्साल्वीस कारांजाली. इतेसावा पासत अन्सेल्म रॉबर्ट्स मुंबई. दिनवासनेचे मीस इग्नोसेंट लिनो ब्रागांजा आगासाई. बर्निस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. बेप्तिस्ता आनी एसपी डिसोजा कुर्का. फॅमिलीक बरी भलायकी मागता. अल सबा कुवेट गोवा. याज्ञिकाक येवकार दिताना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया. Soglo sonsa tacha hapanasa Utsus porho kol dorye tanets gorun halmya Sarves poram kareya taka divasuya Totir koro amche taron Taka bakanuya Sarves pora mukareya Taka divasuya Totir koron amche taron Taka bakanuya Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मानिवंत आग्नेलाचे पुण्यतिथीच्या दिसाक पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करून सोबार विशयाचेर मानिवंत आग्नेल आमकां कसो नमुनो जाला हाचेर नियाळ केलो. आयज आमचो विशय मानिवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नमुनो. ह्या वर्साचो गवळीक विशय त्याच बरोबर रोमा शारान फ्रांसीस बाब साहेबान परिशोध थारायला थेवून विशय मिसळ करून आमची ह्या दिसाक तयारी जाल्ल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकचारान सहभागिलीपणान आनी मिसांव जिवंक आमकां मानिवंत आग्नेल आपल्या जिविता वरवीं देख दिता. त्याच बरोबर मानिवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी. ताचे वरवीं देव आमची भावार्थान केली मागण्याक जबाब दिवंक हिशोब नासलेले उपकार दिल्यात आनी आजून दित आसा. ह्या मिसांत ताच्या भाग्यवंत जिविता खातीर सर्वेस्परा देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खुशी जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मानून पवित्र सोबेच्या वडिला प्रेरणा दी म्हूण मागुया. क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी चुकल्या आनी भशेन देवाचेर आनी एकामेकाचेर आडमी पातक केला. आमच्या वायटाचें दूख धरून दुने देवा लागीं बोगसुणें मागुया.
आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोना चितून तोंडान उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत भाग्यो सुदां सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया बो मोगाल बापा कोश्टां ओचोडण्यांक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दितांव आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप जेजूच्या सिसांच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं ती धर्मदुताची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कोड विस्मितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. आपलीं भाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुआंनी म्हणचें ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. म्हाका लोकोवन उडयलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बळ
ताणेंच म्हाका सोडयला, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोसाचें आनी जोैताचें उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वोडतीं कर्तुत्वां आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मीत नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोठाक जाल्यांव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मीत नासलोलो. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुळोप आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बोरबाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओत्मो आसा. एक सोमी, एक भावाट, एक स्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvesporak, soy soy sorvesporak, soy soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy Gesù tuझे बाहेर रस्तोना तुझ्या बापाशी आमकावर Gesù पुनोची pon tu tuझ्या प्राणांका जीवन दो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवाक धरून कोयदी केले उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगडूंक लागलो. फाटल्यान गेले आनी थंय तान मातसो फुडें वचून फाटल्यान गेले आनी थंय तान मातसो फुडें वचून जेबेदेचो पूत जेकब आनी ताचो भाव चुवांव होड्यार आपली रांपोण सारकें कोत्ताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवच्या आपल्या भावाक भाड्याक लायलोले मानाय बरोबर होड्याक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावां भयणो, कांय वर्सां फाटीं एक मासीक म्हज्या हाताक लागलें
आनी मॅगझीन वाचता आसतना ते मॅगझिनाचेर अशी एक खबर छापून आयली. कोण एक फुडारी आपणाक वांगडी एकठांय करता आनी वांगड्यांक तो शिकोवन दिता. आनी शिकोवन दिता आसतना एक दीस हो आपल्या वांगड्यांक तो फुडारी म्हणटा, पळय संवसार कोबार जावचो आसा, संवसाराचेर देव खास धाडचो आसा. ही संवसाराचेर खास येवच्या आदीं आमी सगलीं जीं मरतेल्यांव ती देवा आधीन जातलीं. ही देवाची खास्त संवसाराचेर येवच्या आदीं आमी सगलीं मरुया अशें तो आपल्या वांगड्यांक म्हणटा. हांव तुमकां कितेंय तरी पिवूंक दितलो, बराबर आमी तें पिवचें आनी आमी देवा आधीन जातलीं अशें तो आपल्या वांगड्यांक सांगता. नेमलेल्या दिसाक मोगाच्या भोमिनो हो फुडारी आपल्या वांगड्यांक सांगतात एका नेमलेल्या जाग्यार एकठांय जातात. हो फुडारी त्या लोकांक कितेंय तर पिवूंक दिता, ती सगलीं बराबर तें पियेतात आनी त्या दिसाक ती सगलीं मरतात. संवसार त्या दिसाक कोबार जालो ना, ना म्हूण आयज पासून संवसार कोबार जालो ना. असले मोगाच्या भावांनो आमच्या समाजांत जायते दोंगी फुडारी आमकां दिश्टी पडटात. जायते फावटी आमकां वायट दिशेन ते व्हरतात. जायते फावटी नाळ बुदीची वस्तू ते आमच्या मोतीन घालतात. असलो समाज आमचो आसतना आयज आमच्या नियाळाक आमी विशय घेतला मानेवोंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नमुणो. आनी मानेवोंत आग्नेल आमकां कित्याक नमुणो गाय? मानेवोंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत जेजूची तत्वां वेव्हारांत घातलीं. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडलें. आपल्या जिवितांत जेजूक ताणें अनुभवलो आनी पावलांनी चलूंक नमुणो. आनी सगळे मोगाच्या भावांनो मानेवोंत आग्नेलाक खंयच ताण मेवलें गाय? मानेवोंत आग्नेलाच्या जिविताचेर एक धांवते नदर मारीत जाल्यार मोगाच्या भावांनो मानेवोंत आग्नेल एका शेगुणी घोराब्यांत वाडलो. तिची आवयक गांवचो लोक मानान लेखतालो. ती बरी म्युजिशियन आसली. ती गायताली आनी दुसऱ्यांकूय गावंक शिकयताली. तिका सूय सूत ओ शिवण सूत करपाची तिका आवड आसली. एम्ब्रॉयडरी ती करताली आनी हें आपणाक मेवलेलें बरेपण आपल्या गांवच्या भुरग्यांक ती शिकयताली. देवाचो तिका खाशेलो मोग आनी अनुभव आसलो. आपल्या भुरग्यांक तशेंच गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून देवाची बरी तत्वां तांच्या जिवितांत ती वोंपताली. मानेवोंत आग्नेल आपल्या आवयक बारीकसाणीन पळोवन वाडलो आनी आपल्या जिवितांत हें आपल्या आवयचें बरेपण मोगाच्या भावांनो मानेवोंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत आपणायलें. आनी मानेवोंत आग्नेल आपले बाबतीन ल्हानूच आसतना आपणाक मेवलेलें बरेपण भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां शिकयतालो. गांवची भुरगीं मानेवोंत आग्नेलागेर आसात म्हूण तांच्या आवय बापायक गमून आयलें तेन्ना आवय बापूय खुशाल जातालो, कित्याक तांकां बरें मार्गदर्शन मेवतलें, बरे तत्वांनी आपलीं भुरगीं वाडटलीं अशीं गांवची आवय बापूय चिंततालीं. एका बऱ्या घोराब्यान मानेवोंत आग्नेलाची वाड जाली. आयज मोगाच्या भयणो आमच्या घोराब्यांचेर नदर मारीत जाल्यार आमी कितें पळयता? आमच्या भुरग्यांक जाय आनी नाका तें आमी दिता. पूण मोगाच्या भयणो जायते फावटी ओत्मीक तत्वां आनी ओत्मीक शेगूण आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी वोंपूंक फाटीं उरता. आयज नव्या जोड्यांचेर मोगाच्या भयणो आमी नदर मारीत जाल्यार कितें पळयता? एक फिरगोजी जेन्ना हांव वावुरतालो आनी नवी काजारी जातली जोड्यांची दोतोन हांव घेतालो, तांकां ती दोतोन येनासली. तेन्ना असलो प्रश्न म्हज्या माथ्यार उपरासतालो, जर तर हें काजार जातल्या जोड्यांक फाल्यां ती आवय बापूय जातली, तांकां तर दोतोन येना, ती आपल्या भुरग्यांक कशीं शिकयतलीं? मानेवोंत आग्नेल मोगाच्या भयणो सुपुलोच आसतना भुरग्यांक तो नमुण्याचो जालो. आपणाक मेवलेलें बरेपण तो भुरग्यांक शिकयता आसतना केन्नाय खंयचेय भुरगे वायट करीत जाल्यार मानेवोंत आग्नेल कोड सोडून वेतालो. ते वायटान तो भागिली जायनासलो.
आयज मोगाच्या भयणो आमच्या भुरग्यांचें धोरण कितें? आयज मोगाच्या भयणो आमचीं भुरगीं धर्मीक वस्तूंनी आत्मीक वस्तूंनी फाटीं, पूण आडगां नाडगां करूंक जायती पावटी ती फुडें. हें सगळें ती खंय शिकल्यांत काय? मानेवोत आग्नेल तोरणाट्यांक नमुणो. घोडे मानेवोत आग्नेलच्या काळार गुंगी वखदां आशिल्लींच. मानेवोत आग्नेच्या काळार घोडे पोजडी चित्रां आनी वायटोवी चित्रां आशिल्लींच. पूण मानेवोत आग्नेल हे सगल्यांक पाठ करता. आपल्या तरणाट्या जिवितांत येतल्या वायट आव्हानाक तो पाठ करता आनी बरें जिवीत आपणायता. कोणूय वायटोवें जिवीत दवरतालो मानेवोत आग्नेल तांकां शिडकायतालो. एक सेमिनरीस्ट कसो शेगुणी सेमिनरीस्ट तो जालो. ताच्या जिवितांत जायतीं वायटोवीं आव्हानां फुडें आसलीं, उबी रावली खरी. पूण मानेवोत आग्नेल जो देवांत रिगलोलो, आपल्या घोराव्यांत जें बरेंपण ताणें आपणायल्लें तें आपल्या जिवितांत ताणें सेमिनरीस्ट कसो वेव्हारांत घातलें. मानेवोत आग्नेल आमकां पाद्रींक आनी धार्मिकांक नमुणो. आपल्याची इच्छा पाटी दवरून दुसऱ्यांचे इच्छेक पयलो आनी वयलो ताणें जागो दिलो. आपल्या लागीं दुडू नात, आपल्या लागीं गिरेस्तकाय ना. कोणूय ताचो आदार मागूंक येत जाल्यार मानेवोत आग्नेल दुसऱ्यां कडेन मागून, आपल्या बागिल्या सांगाताक तांचे कडेन मागून मानेवोत आग्नेल दुसऱ्यांचे गरजांक पावतालो. आयज मोगाच्या भयणो आमचेर पाद्रींचेर जावं धार्मिकांचेर आमी नदर मारता तेन्ना जायते पावटी आमी आपलेपणान भरलेलीं. आमी पयलें आमचें चिंतता आनी मागीर म्हजे पोरजेचें आनी दुसऱ्यांचें आमी चिंतता. अशें आसतना मोगाच्या भयणो मानेवोत आग्नेल आमकां नमुणो. आनी अशें कित्याक करूंक तो पावलो? कित्याक जेजूक आपल्या जिवितांत ताणें पयलो आनी वयलो जागो दिलो. जेन्ना जेजूचो उलो ताच्या कानार पडलो, फाटलें चिंतिनासतना तो जेजू फाटल्यान गेलो. आनी हेंच कितें मोगाच्या भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता आनी जेजू तांकां म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. जायते फावटी हांव चिंततां हे जेजूचे शीस इतले पिशेगाय. आपलो बरो धंदो चलतालो, आपलीं झाडां आनी आपली बोटयो सोडून, आपल्या बापायक आनी मानायक सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान वेतात. कितें तें जेजू सवें आसलें काय? ओय मोगाचे भयणो, जेजू देवांत रिगलोलो, आपल्या बापान तो रिगलोलो आनी पसत आपलें सगळें सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान वेतात. समजुया आमी आमच्या बेसा प्रमाणें आमकां धंदो आसा, आमकां वावर आसा. जर जर जेजू येवन आमकां म्हणत जाल्यार म्हज्या फाटल्यान ये, आमी आमचो धंदो सोडून, आमचे बिजनस सोडून, आमचो वावर सोडून, आमचो घोराबो सोडून आमी जेजूच्या फाटल्यान वेतले काय? आयज मोगाचे भयणो जेजूक आमचो धंदो सोडलेलो आमकां नाका. जेजूक आमचो घोराबो सोडलेलो जेजूक नाका. पूण जेजूक जाय जंयसर आमी आसा थंयसर रावन प्रमाणीकपणान जेजूच्या पावलांनी चलूंक जेजू आयज आमचे मुखार एक आव्हान मांडटा. जाल्यार आमकां विचारुया, तूं आनी हांव आमच्या जिविताचीं झाडां सोडून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी तयार आसा काय? उबी रावया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज. हेंच आस्वासन मनान घेवन आमच्यो गरजो, आमचे आवडे दुनिया देवाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. धर्माच्या वडिलांनी आपलें आपोवणें सेवा दिवंक म्हूण वळखून घेवंक आनी हें सोद 2 दिसाक आपल्या जिविताक तिरावंक आनी पवित्र सोबेन एकचार आनी सहभागिलीपणान आपलें मिसांव पुरें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड, कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. राजकारबाराची जबाबदारी आसलोल्यांनी
जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलो फायदो आनी आपलें बरेंपण फाटीं दवरून आपणाक वेंचून काडलोले पोरजेच्या बरेपणाचो हुस्को आनी पोरजेच्या बऱ्या वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमचीं कुटुंबां जेजूच्या पावलांनी चलोवन देवाच्या उतराच्या बुन्यादीच्या तीर गोट करून एकामेकाच्या एकवटान जिवंक दुसऱ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या समुदायांनी सहभागिलीपणान दिसून येवंक एकामेका सोवें हुस्को आनी मोग निर्माण जावन दुसऱ्याचें जिवीत ओत्ता बरीत करूंक देवाची कृपा जोण एकल्याक मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मानियोंत आग्नेलाच्या सगल्या भक्तां पासत देवान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान जेजूचो बरो पाटलाव कृपा आनी मानियोंत आग्नेलाचो ओदीक आमचे उजवाड पडूंक ताका बेगीनच पवित्र सोबेन आमचो भाग्योंत म्हूण पाचारूंक आनी आमच्या आल्तारा पळोवंक मेळूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. भोव मोगाला बापा, व्हडा बाबार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान. व्हडा बाबार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. आमची मागणी तूं मानून घे. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाक मानना कोण कोण बायलो जाय काळजाची कोरी भोगती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची तोया प्रिती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. बापाक माना बांगार रुपे जाय प्रिती मोग वाडयलोलो ताका नाका पयशाई बार जाय दुबड्याची गेलो हुस्को मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतल्यान चोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारलें देखून तुका दिनवासून हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तुका कोनवाळेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेचें प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकूल सोडयना,
तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वादोट वेतां देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Tuja voi boba sorghito casoi son sorghito casoi son sorves pora cena mi pietata caso sorghito casoi son sorghito casoi बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरींचे वण जातोच तुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सर्वोण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किरपृथ्वीचेर विस्तलेले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो आसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पती बायगून झुजे बायगून दोन आनी सर्व काळी तुका मानवली आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के आमचे घोराबे दोनूय देवाक उबारुया आनी भवार्थान सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां जोदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शिवून तुम्ही आसा थंय सरूच रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रादर्स येवन तुमच्या जाग्यार तुमकां जेजू दितले.
दुकां पुसून काळजां पुसून करचे वोतां पांघरूंक न्हेसून परमाशाची दिवी भेटून करचे वोतां पांघरूंक न्हेसून परमाशाची दिवी भेटून Deva utor boga, deva uno murur vanta, doshit samka pavosali, eruideni batunami, satau baba purgi tuji, satau kori baboi sogri. Satau bapa purgi tuji, satau kori baboi sogri. Mogavantor sata bisa Sota goran solta gava Dukto mosle bedonitso Usvarangsha jivitatso Sata pritve sakshi divo Sata sorga sontos tuso Sata pritve sakshi divo Sata sorga sontos tuso जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया पाद रागनेलाच्या पावलांनी चलून जेजूचे खरे शीस जावंक मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन गोट करताय ताचे वरवीं आमचो सासणाचो सुखाचो अनुभव भोगूंक निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी बसुया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार आमी दिता इतलीं साबार जाणां ह्या सकाळच्या वेळार पाद रागनेलाच्या पांयाशी आयल्यान देखून आमी खुशाल आनी खुशालकायेन इश्टानो आमी तुमकां दिन वाचता आनी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना देवान पाद रागनेलाच्या मुजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी प्रितीच्या भावा भयणांनो आयज आमकां सगल्यांक एक व्हड संतोशाचो दीस ह्या दिसाक गोंयच्या आमच्या पुताक मानियोत आग्नेलाक स्वर्गवासी जाल्यार 55 वर्सां भरलीं ह्या दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतलो
आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासलो. मान्यवंताच्या मुजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी. ही परब न्हय पूण ताची पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमचे संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान सगल्यांक संतोशाचो दीस हांव दितां. मान्यवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन करीत करचे. जायतीं सैमावरती अजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतोच तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाची आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंगपाक आनी आकारणेच्या कामांक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमी कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाता. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा. आमची खालती मागणी इश्टानो, ही डायरी दर एक घरांत व्हरात, वाचात आनी देवाचे उतराची जाणवायेन वाडात. आमचे पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी एक सातोडे वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराच्यो खबरो, तरणाट्यांक मार्गदर्शन तशेंच पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन मेळलोले फावोर ताचेर मेळटात. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक जाता. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो एक म्युजियम कॉवेंताच्या रुमान तयार आसा. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव घेवचो. कोणाकूय झाडापणाची वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलांत ती मेळटात. आयज सांजे पिलार फादर आग्नेलो हायर सेकंडरीच्या स्कॉलांत भुरग्यांचो तियात्र आसा. तो पळोवचो म्हूण आमचो प्रिंसिपल मागता. तुमी जायत्यांनी इश्टनो उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमकां मिसावांत वा आमच्या सेमिनारिस्तांक शिंगपाक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. हांव मागता आमच्या CDSाक फादर जोझफ फेर्नांडिसाक मातशेर येवचो. मायकल ग्रेशियस हाणें मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर पुस्तक बरयलां. ताचें नांव मेंढऱ्या पुरी खालतो. ताची उक्तावणी आयज आमच्या पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील फादर जोझफ करतलो. हें पुस्तक मायकल ग्रेशियसान बरयलां, जाचें नांव मेंढऱ्या पुरी खालतो. आमी आमच्या इश्टाक मायकल ग्रेशियसाक दिन वाचताव. आमच्या पाद्र आग्नेलाच्या वयर हें पुस्तक बरयलां म्हूण. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, पाद्र आग्नेलान जायत्यो मिलाग्र्यो, जायते फावोर जायत्या जाणांच्या जिवितांत केल्ले आसात. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी जायतीं जाणां हे पवित्र जाग्यार आयल्यांत. आमची इंतेसावां, आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन. आनी शनो जायत्या जाणांनी पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज वेनिसा डिसोजा आगासाईतान अशें सांगूंक लायता. 2016 वर्सांत
गोंयांत आसतना म्हाका किडनीचें इन्फेक्शन जाल्लें कारण कोर एंटीबायोटिक्स हांव घेतालीं. हांव एंटीबायोटिक्स घेनातूर म्हाका डायलिसीस करची पडटाली. तशेंच हे एंटीबायोटिक्स चालू आसतना म्हाका दोतोरान सांगलें गोरवेस जाल्यार भुरगें रिस्कार आसतलें म्हणून. हांव सदांच मानियेंत आग्नेला लागून म्हज्या भुरग्याक राख म्हूण मागलें. गोरवेसपणांत 5व्या म्हयन्यान चॅकअप केलें तेन्ना परतून पोटांत आसलेल्या भुरग्याचे सगळे रिपोर्ट बरे आयले. दोतोर सगळे अजाप जाले. ते उपरांत म्हाका किडनीचो इन्फेक्शन डोज आसलो तो उणो केलो आनी मानियेंत आग्नेलाचे मजतीन म्हजी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावन बाबा जल्मलो आनी एकदम बरो आसा. देवाक आर्गांव दिता आनी मानियेंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळो म्हूण मागता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, भावार्थ ह्या उस्तुरीचो आनी ह्याच भावार्थाक लागून पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तिणें अणभवलो. तुजोय भावार्थ जागोय. तुका आशिर्वाद जाय, तुका कृपा जाय, तुका पेखवणी जाय, तुका भुरग्यांची देणी जाय, तुका सर्वीस जाय, तुज्या कुटुंबांत तुका शांती जाय. आदी तुजो भावार्थ जागोय कित्याक तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका थारोन मेळटलें म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. तर मुगाच्या इश्टानो, आयज आमी जी आयिल्ली आसात आमची इंतेसावां घेवन ही सगळीं इंतेसावां देवाक उबारुया. ह्या दिसांनी जायतो लोक आयिल्लो आपली जायतीं इंतेसावां घेवन आनी केरीत भाशेन जायतीं जाणां भुरग्यांची देणी मागूंक तांचोय उगडास करुया. जायते फावटी फिरगोजांनी गेल्या उपरांत जाणटी म्हणटात, बाबा तूं पिलारचो रे, आमी तरणे पिरायेर येतालीं रे पिलार, आतां जायना. तुमी मागतात तेन्ना तुमच्या नोवेनांनी आमचोय उगडास करात. इश्टानो, ह्या जाणट्यांचोय उगडास करुया, दुयेंतांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. हे वेळार गुरे आमकां जायतीं जाणां युट्यूबाचेर वा दुसऱ्या टीव्हीचेर पळयतात. इश्टानो, तुमची इंतेसावां उबारात. हो वेळ मागण्याचो वेळ, कित्याक देव पाद्राग्नेलाच्या मजतीन आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरूंक सोदता. म्हणटच आमी सगळीं उबी रावया. आमची इंतेसावां पाद्राग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालून सायबा आमची काकलूत कर म्हणून पाद्राग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी अडखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एकूणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियेंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोरपोट पडून
तुझ्या पांयां सुशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या आनी बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आज्ञेला मान्यवंत आज्ञेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोट पुरगोटणे उगोड उदेशी परगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडकार Salvador, taklut tuci, anio bonit podvi, doia corun porneșanci, diani amcascari, doia corun porneșanci, diani amcascari, unut goia șaraso, padri agnelu amso, diun man takal taraso, pagoi tu audo sogni.